आणि ह्याच टाळ्यांनी तुमच्या संघाच्या सांगण्यात तांकां ह्या वेळार आपले विचार व्यक्त करपाची संद खूप खूप धन्यवाद बाई समृद्धी गडबुले. भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा साळीगाव मतदारसंघातर्फे आयोजित आजच्या महिला दिनाच्या निमित्तान ह्या बक्षीस वितरण सुवाळ्याक आणि त्याचबरोबर सत्कार सुवाळ्याक हांगासर उपस्थित असलेले हो कार्यक्रम घडोवन हाडपी आणि साळीगाव मतदारसंघाचे काम आणि नाव ह्या गोंयान व्हडले करपी अशे आमचे मनातले आमचे भाव कशे बऱ्या तरेन काम करपी अशे आमचे लोकप्रिय साळीगाव मतदारसंघाचे आमदार श्री केदार नाईक आमच्या बरोबर हजर आसात. ह्या कार्यक्रमा रेईश मागूस कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जिल्हा पंचायत सदस्य श्री संदीप बांदोडकर, त्याचबरोबर श्री गौरेश मडकईकर आमच्या बरोबर हजर आसात, जेणे सुंदर असे स्वागत केले आमचे अशो स्नेहा केरकर, त्याचबरोबर आदले अध्यक्ष श्री रमेश घाडी, आदल्यो महिला मोर्चाच्यो अध्यक्षा सौ शीतल वजरकर आमच्या बरोबर हजर आसात, सौ सुष्मिता पेडणेकर, सौ रेश्मा बांदोडकर, श्री राजेश कलंगुटकर, श्री लुकास रेमेडिओस, श्री शुभम राव देसाई, नीता कांदोळकर, दीक्षा नाईक, त्याचबरोबर अमरनाथ साळगावकर, शशिकला गोवेकर. ह्या कार्यक्रमाक माचेर जितले उपस्थित आसा तेंची नांवां हांगासर हांवें वाचलेली आसा, पण म्हाका दिसता हो कार्यक्रम सोबीत अशें करपा खातीर तुम्ही सगळी जाणां महत्वाची आशिल्ली. आमी सगळी जाणां माचेर हांगासर आसा, पण तुमच्या शिवाय हो कार्यक्रम जावचो नासलो. तुमकां सगळ्या भयणी लागीं मागता की आपल्या खातीर एक व्हडली टाळी जावनी. दनपारच्या 4 वरांच्यान तुम्ही म्हाका दिसता ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसा. आमच्या खूब भयणींनी म्हाका दिसता हांगा बऱ्या तरेचे सादरीकरण केले, नृत्य सादरीकरण असले, हांगा आमचे मनोहर भिंगे जे असले तांचे सुंदर सादरीकरणय बी जाले आणि हे सगळ्याचो आस्वाद घेता आसतना आणि वुमन्स डे आउट म्हणून मनयता आसतना आयज महिला दिनाच्यो हांव तुमकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. काल आमच्या राम मंदिराचो 25वो वर्धापन दिन जालो, ताच्यो बी तुमकां शुभेच्छा दिता. आयज आमी पळयता हो महिला दिन खास करून आयतारा दवरलो इतल्याच खातीर की काल वर्धापन दिन आसलो. तुमी सगळीं जाणां वेगळ्या कामान आसली, पण तरी सुद्दां दिसताले की हो वेगळो दीस तुमच्या खातीर आमी मनोवपाक जाय आणि ताच्या खातीर आमचे केदार भाई आसा हांच्यानी मुद्दमून हो दीस निवडलो, ही जागा निवडली ज्या जाग्याचेर सुंदर असो हो कार्यक्रम जावं शकतालो. हांव तुमकां सांगता गेली 4 वर्सां हो कार्यक्रम ते घडोवन हाडटात म्हाका दिसता आणि ताचो जेन्ना पयलो कार्यक्रम जाल्लो पळय न्ही तो म्हणजे 2021 हो कार्यक्रम आशिल्लो. 2021 हो कार्यक्रम आशिल्लो पळय न्ही तेन्ना हळूच कितें तरी कानान हांव तांकां सांगून गेल्लें खरें, पण ताच्या उपरांत जेन्ना 2022 जेन्ना टिकेटीचो विचार जालो तेन्ना म्हाका अजुनूय याद आसा थोडेशे गोश्टी वयर सकयल जाल्यो, पण आमकां खबर आसा की आमचो मनीस आमचे कडेन परत येतलोच आणि आमचो मनीस जो आसा हो परत आमच्या बरोबर आयिल्लो आसा आणि बरोबर येता आसतना पूर्ण ताकद मतदारसंघाची बरोबर घेवन आयिल्ली आसा. अशें न्ही की आपणच एकटे आयले, पण तांचो विचार आशिल्लो की म्हजी कार्यकर्ती जी म्हाज्या खातीर इतली झटल्या, म्हज्या विचारा खातीर इतली झटल्या, त्यांच्या बरोबरीन आपल्याक येवपाक जाय म्हणून तुमच्या कडेन पयली विचारपूस करूनच आयले. आयज जेन्ना आमचे मंडळ अध्यक्ष जे आसा गौरेश तांणी सांगले 10 मार्च हो खूब इम्पॉर्टंट दीस आणि हो 10 मार्च मनयता आसतना फाल्यांचो 10 मार्च मनयता आसतना आमी म्हणटा की आमच्या आमदारकीक 3 वर्सां जाली. मग उरली कितली वर्सां? कितें सांगता तुमी? कितें सांगता तुमी? 2च? मागीर 27 कोण तर? मागीर 27 कोण तर? बरोबर काय ना? फुडलो टर्म जो आसा पळय न्ही हो आमचोच आसतलो आणि त्याच्या फुडलोय बी टर्म आमचोच आसतलो. लक्षात दवरा, भारतीय जनता पार्टी इज हियर टू स्टे. आमकां हांगासर बऱ्या तरेचे सुराज्य करपाचें आसा, भरपूर काम अजून उरलां आणि ताच्या खातीर लक्षात दवरपाक जाय. भाई आता खंयसर तरी म्हणटा तशें पयल्या फावटी आमदार जाल्या उपरांत वेगवेगळे तांचे उपक्रम जे आसा पळय ते तुमच्या मेरेन पावयले आणि हांगा खास करून उलयता आसतना तांणी सांगले तुम्ही भयणींनी म्हाका जेन्ना साथ दिली पळय न्ही तेन्ना हांगा शक्य जालें. बाई केन्ना व्हडले इमोशनल उलयना, सादें उलयता, सरळ उलयता, स्मित हास्य आसता, जास्त उलोवपाक वचना,
पण म्हाका दिसता एक बायल जावन हांव तर त्यांच्या मनातले जाणून तुमचे कडेन पावयता. आयज आमकां खबर आसा स्वयंपूर्ण गोंय करपाची आमकां मोख आसा, बरोबर काय ना? तुम्ही तयार आसा काय ना स्वयंपूर्ण एम्बेसेडर जावपाक? तयार आसा तुम्ही? एक केदारबाई जे आसा पळय न्ही ते तुमकां सगळ्यांक सांगू शकतले, पण बाकीच्या लोकां मेरेन पावपाचें काम जे आसा पळय न्ही आमी सगळी जाणां महिला कार्यकर्ते करतले. आयज जेन्ना आमी पळयता की 1,500च्या संख्येन म्हजी महिला मोर्चाची कार्यकर्ती, हांव कार्यकर्ती म्हणू शकता काय ना तुमकां? आवाजूच येना. समृद्धीन सांगला तर च्या तुम्ही पडल्या ना न्हय. सो हांव तुमकां महिला मोर्चा कार्यकर्ती म्हणू शकता न्ही? दोनूय हात वयर करून बोलो भार मूठ बांदपाची. आमी हात दाखयना ह्या फावटी कमळ. बोलो भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चाचा. काम आत्तापासून सुरुवात करपाक जाय. आणि हे काम सुरुवात करता आसतना भाईन जशें सांगले तुमची कितेंय जर गजाल आसा पंचायतीन वेगळे ऑफिस आसतले आणि भाईचे वेगळे MLA ऑफिस आसतले, हातर सुद्धा काम जातले. आयज पळयता की आमच्या 6 पंचायती भितर 3 पंचायती आमच्यो सरपंच ज्यो आसा ह्यो महिला आसा. आणि हे पळयता आसतना 50% रिजर्वेशन आमी हांगासरच पळयले, कित्याक 6 पंचायती भितरल्यो 3 पंचायतीन महिला सरपंच आसा. रोटेशनान अशेंच जावपाचें. आणि हे करता आसतना आमी बी 50% आसा हे लक्षांत दवरा. भारतीय जनता पार्टी पळयता की आपल्या कमिटीन जी आसा पळय न्ही ती 33% ही महिला आसपाक जाय. पण जेन्ना महिला मोर्चा म्हणून हांव पळयता अरे 50% मतदान आमच्याकडे आसा. अध्यक्ष मातशें पळया हांव. सो हांगासर नेहा केरकराक सांगता जितके आमचे इक्वल आमचे मंडळ अध्यक्ष आसा, पण मंडळ अध्यक्षाचे 50% जे काम करता पळय न्ही ती आमची महिला मोर्चा अध्यक्ष आसा. तुम्ही सगळी महिला मोर्चाची कार्यकर्ती ज्या ज्या बुथाचेर काम करता तो रोल ओपन करून पळयात. त्या रोलाचेर 50% न्ही 51% आमीच आसा. हांव जेन्ना सांगता की तुमकां स्वयंपूर्ण गोंयची ब्रँड एम्बेसेडर कित्याक जावपाक जाय, कित्याक जेन्ना हांव म्हणटा म्हाका केदारबाई खातीर काम करपाक जाय, भाईक आमकां परत एकदां निवडून हाडपाक जाय, तर काम आत्ताच्या पासून सुरू करपाक जाय. ते इलेक्शन आयले आणि मागीर आमी लोकांकडे गेली अशें जावपाक जायना. आणि ताच्या खातीर 10च पॉयंट सांगता. ह्या 10 पॉयंटान आमच्या वाड्या वयल्या बायलेकडे ती पर्टिक्युलर स्कीम पावल्या काय ना हे आमी पळोवपाक जाय. आता ही पहिली गजाल कितें आसा, जर सगळे त्याचे डॉक्युमेंट सारखे आसा जाल्यार त्याचे कडेन रावते घर आसा काय ना. हाऊसिंग फॉर ऑल. दुसरी गजाल जी आसा पळय न्ही सगळे डॉक्युमेंट सारखे आसा जाल्यार त्याच्या घराकडे लाईट आसा काय ना. इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल. थर्ड जे आसा पळय न्ही परत सगळे डॉक्युमेंटेशन जर सारखे आसा जाल्यार त्याच्याकडे उदकाचे कनेक्शन पावला काय ना. वॉटर फॉर ऑल. बरोबर काय ना. ही बारीक सारीक कामां करू शकतली काय ना. करू शकता. शेजारणीक विचारपाचें असो असो प्रॉब्लेम गेल्या उपरांतच कळटले न्ही. चौथी गोष्ट, जर समज सगळे डॉक्युमेंट सारखे आसा, घरान टॉयलेट ना, आमी टॉयलेटय बांदूंक शकता. वेगवेगळ्यो स्किमी आसा ताच्या खातीर. सॅनिटेशन फॉर ऑल फायंड आउट करू शकता काय ना आमी. चौथी गजाल जाली. पाचवी गजाल जी आसा पळय न्ही ती हेल्थ फॉर ऑल. DDSSY कार्ड कितल्यांनी केला. DDSSY कार्ड कितल्यांनी केला. दीनदयाल हेल्थ कार्ड बरोबर. व्हेरी गुड. रिन्यू कितल्यांनी केला. अर्ध्यांक खबर ना. पळया थोडेच हात म्हाका दिसता. ऑटो रिन्यू जाला खबर आसा तुमकां. ड्युरींग कोविड हो ऑटो रिन्यू जाल्लो आसा. बट इन केस तुम्ही रिन्यू करूंक ना जाल्यार प्लीज करा. कित्याक जर धाकटी फॅमिली आसा जाल्यार 2.5 लाखा मेरेन आणि जर 4-5 जणांची फॅमिली आसा जाल्यार 4.5 लाख मेरेन ताका मदत मिळू शकता. आयज इतली दुयेंतां जाल्लेली आसा ही खंयसर तरी थाकाय दिवपाक जे आसा पळय न्ही आमी हेल्थ फॉर ऑलच्या अंडर DDSSY जे कार्ड आसा पळय न्ही हें आमी करपाक जाय. ताचे उपरांत 5 गोष्टी उरल्यो. आमचो जो हो वाठार आसा त्या जाग्यार नुस्तेमारी जाता ट्रॉलर्स आसा पळय आसा. फिशरीज डिपार्टमेंटाची स्कीम घेतलेली कोण महिला आसा हांगा.
जेणे फिशरीज डिपार्टमेंटाची खंयची ना खंयची तरी स्कीम घेतल्या आसतली. घेतल्या न्ही? हां, आईन सांगलें म्हाका घेतला म्हणून. वेटरनरी डिपार्टमेंटाची कोणी स्कीम घेतल्या? डुकरां खातीर, कोंबड्यां खातीर स्किमी आसा. आपण जर तांचे संगोपन करता जर जाल्यार आमकां जर खबर ना जाल्यार ती खबर करून घेवपाक जाय. तिसरी जी गजाल आसा एग्रीकल्चर, हांगासर खूब प्रमाणान जाता तशें. ते एग्रीकल्चर स्कीम जी आसा पळय न्ही, आमकांय पळोवपाक जाय की एग्रीकल्चर स्कीम जेका कोणाक लागू जाता ती आमी घेवं शकता काय ना, तिका आमी घेवन दिवं शकता काय ना. ही 3 डिपार्टमेंटां जाली. चौथे डिपार्टमेंट वुमन एंड चायल्ड. वुमन एंड चायल्डाचे तर्फे वेगवेगळी मदत, आमकां खबर आसा अंगणवाडी सेविका आसतली, ताचे तर्फे वेगवेगळ्यो स्किम्स ज्यो आसा पळय न्ही त्यो लोकां मेरेन पावता. आमी बी तांचे कडेन कनेक्ट जावं शकता काय ना, हाचें आमी काम करपाक जाय. हांव परत एकदां सांगता, आयज हांव डिमांड करता, हांव तुमचे कडेन रिक्वेस्टय करता की तुमी स्वयंपूर्ण गोंयची सालिगांव मतदारसंघाची ब्रँड एम्बेसिडर जावपाक जाय. खूब जाणांक अशें दिसतलें की हांव स्वताचो उद्योग धंदो करतलें. ते KVI बी आमचे आसतले किंवा EDC डिपार्टमेंटांच्यान आसतले, CMRY स्किमीच्या अंडर आसतले. जर आपल्याक दिसता जाल्यार आपूण फुडाकार घेवप. जर आनी कोण तरी आसा आनी ताका जर मदत करपाक जाय जाल्यार ताकाय फुडें घेवप. मुद्रा लोन आसतले, अश्यो वेगवेगळ्यो स्किमी आसतल्यो. आमी म्हणटा की आमच्या आमदाराक आमी प्रत्येक घरा मेरेन पावपाक जाय. हें काम आमी करूं शकता. आणि ते कशें करूं शकता? तेच्या घरा कडेन गेल्या उपरांत 4 गोश्टी आपल्याक ह्यो उलोवपाक खबर आसपाक जाय. जेन्ना हांव विचारपूस करतले की बाबा तुजें DDSSY कार्ड आसा आनी ते तुवें रिन्यू केला काय ना, हो एक विशय जाता तांचे कडेन. आनी आज पासून तांचे कडेन इतले बरे संबंध जर दवरले न्ही जाल्यार आमकां इलेक्शनाच्या पयलीं व्हडलें टेन्शन घेवपाची गरज ना. जशें दोतोरान सांगलां, हांव दोतोर म्हणटा, जशें CMान सांगलां आयकूंक येना, भिवपाची गरज ना. हें आमकां कळपाक जाय. हांव थोडेशें राजकीय आयज उलयलें, हें इतल्याच खातीर कित्याक हांव मुद्दमून सांगता. महिला दिना दिसा हांगासर वेगवेगळे फोटो पळयता आमी, महिला वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करता. पण जेन्ना महिला मोर्चा म्हणून हांव तुमकां एड्रेस करता तेन्ना त्या राज्य कार्यकर्त्यांक याद करता ज्यांच्यांनी म्हणटा तसो छत्रपती शिवाजी महाराज घडयलो, ज्यांच्यांनी संभाजी महाराज घडयले, ज्यांच्यांनी संभाजी महाराज घडयले. त्याच बरोबर आमी ह्या वर्सा 300वी जयंती मनयता अहिल्याबाई होळकरांची. अहिल्याबाई होळकरांनी वयाच्या 29व्या वर्सा आपले घोव, त्याचे घोव जे आसा पळय हे मरण पावले, एका युद्धान मरण पावले. पण ताच्या उपरांत ते राज्य चलोवपाचें काम जे आसा त्या महिलेन केल्लें. आयज मेरेन आमी पळयता की अनेक महिला ज्यो आसा पळय न्ही ह्या राजकीय क्षेत्रांत फुडें सरता. आणि त्याच बरोबर पॉलिटिकल पार्टीन ऑर्गनायझेशन लेवलाचेर काम करता. ह्या ऑर्गनायझेशन लेवलाचेर जेन्ना आमी काम करता तेन्ना एक बरी कार्यकर्ती म्हणून घडूं शकता. प्रत्येकाक इलेक्शन लढपाचें तशें नासता. आमी एक बऱ्या तरेची कार्यकर्ती जर घडली जाल्यार बऱ्या तरेचो राज्य कार्यकर्तो जो आसा पळय न्ही हो आमचो आमदार, आमचो खासदार, आमचे मंत्री किंवा मुख्यमंत्री जावं शकता. आणि हाच्याच खातीर आमी नेटान काम करपाक जाय. आयज जेन्ना महिला दिनाच्या दिसा तुमकां हांव मेळटा एक थोड्यो गोश्टी तुमकां सांगता. हांव सदांच म्हणटा महिलांक इतलो व्याप आसता न्ही स्वता खातीर टायम नासता. आयज बाईन जशें म्हटलें की आमचे दीस आसा पळय 365 दीस आमचेच आसा. पण 8 मार्च गेली एक शतका वयर जाले आमी पळयता की आमी महिला दिन मनयता म्हणून आमी एकदां तो मनयता. गोंयान खूब बरी परिस्थिती आसा. आमकां वेगवेगळ्यो स्किम्स मेळटा. त्या स्किमीच्या मार्फत आमी कशी मुखार सरूं शकता हो सरकार यत्न करता. भारतान सुद्दां खूब बरी स्थिती आसा. पण आमकां एक लक्षात दवरपाक जाय, आमचें जीवन सहज सुंदर करपा खातीर 4च गोश्टी, हो सिंपल हांव तुमकां सांगता, ह्यो 4 गोश्टी कायम लक्षात दवरा. एक म्हणजे आपल्या आरोग्याची काळजी घ्या. घेतली सगळीं जाणां? हय म्हटलें, नेट्टान हय म्हटलें. हां,
कितले जाणांनी गेल्या 6 महिन्यांनी आपलं चेकअप केला? हात वयर करा. गेल्या 6 महिन्यांनी आपलं चेकअप केला. हा 10% बायलांनी हात वयर केलो. 10% सुद्धा न्हू म्हाका दिसता. 5% बायलांनी हात वयर केलो. पहिली गोष्ट आपल्या आरोग्याची काळजी घ्या. दुसरी गोष्ट, घरातल्यान भायर सरतात, तुम्ही कामाक वतात जाल्यार पयली आपल्या घरातल्यांच्या कडेन बरे नाते दवरात. आणि बरे नाते दवरता आसतना हांव म्हणटा, आपली आई आसतली, आपली माय आसतली, आपली भयण आसतली, आपली नणन आसतली, आपली जाव आसतली, आपली भावजय आसतली, तांचे कडेन पयली. मागीर बाबा आयलो, माव जालो, सगळी जाण. पण पयली बायले कडेन कित्याक दुस्वास थंयच्यान पयली सुरू जाता. ती जेन्ना तुमकां तेंको दितली पळय न्ही, तेन्ना सहज तुमकां भायर सरून आपलें काम करपाक बरें दिसतलें. शेजारा कडेन बी झगडो नाका. झगडटा सगळ्यान इमिजिएट कोण येवं शकता सांगा पळोवया? शेजारी. बरोबर काय ना? सो आमकां लक्षांत दवरपाक, जर समज कटुता आसा सुद्धा जाल्यार हळू हळू ती डायल्यूट करपाची. जीवन कितलेशें आसा, सुंदर रितीन ते जगपाचें, हांसून खेळून जगपाचें. हे नाते कितले बरे जावं शकता त्याचो प्रयत्न करात. हो दुसरो पॉइंट जालो. तिसरो, जी आयडेंटिटी तुम्ही ऑलरेडी तयार केलेली आसा, हांव अमक्याची आई, अमक्याची भयण, हे सगळे पळयता आसतना हांव भारतीय जनता पार्टीची महिला मोर्चा कार्यकर्ती आसा. आणि हे करता करता हळूहळू तुमची वळख एखादे वेळ खंयची पंच, खंयची सरपंच अशें म्हणून जावं शकता. बरोबर काय ना? हे पळयता आसतना चौथी गजाल जी सामकी इम्पॉर्टंट आसा, घरातली तुम्ही होम मिनिस्टर, फायनान्स मिनिस्टर तुम्हीच आसात. बरोबर काय ना? पण केन्नाय खंयची जर इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी करपाची जाली, इन्शुरन्स पॉलिसी करपाची जाली जाल्यार कोण करता? कोण करता? मोदीन एक केल्या तुमच्या खातीर, खबर आसा न्ही? ना खबर? मोदीजीन तुमच्या खातीर एक स्कीम केल्या, ती खबर ना तुमकां? तुमच्याच अकाउंटांतल्यान कितके रुपया वयता खबर आसा? खबर ना? 20 रुपया वयता. कितले वयता? 20 रुपया. वर्साक 20 रुपया वता. आणि गॉड फॉरबिड, म्हणजे केन्नाय जर चुकून जर असो वायट इन्सिडन्स घडलो जाल्यार फॅमिलीक जो आसा पळय न्हू, हो 1 लाख रुपया मेळटा. आमकां लक्षांत दवरपाक जाय, वेगवेगळ्यो ह्यो ज्यो पॉलिसी आसा केन्नाच डिसिजन आमी घेना. फायनान्साच्या बाबतींत आमकांय कळपाची गरज आसा. ह्यो 4 गोष्टी जेन्ना आमी करतली पळय न्ही, आमकां खूब सहज जातली. आयच्या ह्या दिसा पूर्ण म्हाजें भाशण उलयता आसतना 2 हेतर उलयलें हांव. एक, तुमी सगळीं जाणां म्हाका स्वयंपूर्ण ब्रँड एम्बेसेडर जाल्ली जाय. जातली न्ही? आवाजच कमी आसा. आमच्या केदार बाईक परत एकदा निवडून हाडटली न्ही? 2 वर्सां पयलीं सांगता हांव, पण मागीर मदीं मदीं चान्स मेळत न्ही हांगा येवपाक. सो होय जेन्ना म्हणटा पळय न्ही, तेन्ना काम बरें करपाक जाय. हो नेट आमकां आसपाक जाय. आनी हे सगळें करता आसतना तुमी घट जाल्यार आमी घट. बरोबर काय ना? 4 गोष्टी हांवें सांगली ती याद दवरतली न्ही? तुमचें आरोग्य, बरोबर, एकामेका वांगडचे नाते, तिसरी गजाल आपली एक वेगळी वळख, आणि चौथी गजाल म्हणजे आपल्याक फायनान्स कळपाक जाय ती. ही 4 गजाली ज्यो आसा पळय न्ही, ह्यो प्रामुख्यान तुमकां सांगता. आयच्या खिणाक तुमच्या मदीं आसतना खूब बरें दिसलें. एक सुंदर अशें स्वागत, तुमची हास्ती मुखां पळोवन एक वेगळेच म्हणटा तशें काळजान भरून आयलें. सदांच ह्या कार्यक्रमांक वेगवेगळ्या रितीन येवपाचें सालिगांव मतदारसंघान म्हाका योग मेळटा. आणि केदारबाई प्रत्येक वेळा म्हणटा तशी एक वेगळी वळख सालिगांव मतदारसंघाची आमच्या कडेन करून दिता. आणि ती तुमच्या कडेन वळख जी आसा ही अशीच आनीक वाडत वचूनी बऱ्यांतले बरें काम जें आसा आमी नेटान वांगडा येवन करया, अशीच परत मेळया. आणि ही सांज, सुंदर अशी सांज तुमच्या बरोबर हांगासर मनयता आसतना म्हाका खूब बरें दिसलें. 2 शब्द म्हजे तुमी आयकून घेतले म्हणून सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. मॅडम